RDX चॅनल गोवातर्फे अस्तुरी या कार्यावळीन हांव सोनम मोरजकर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार करता. आयचे आमचे गेस्ट जावन आसा वैष्णवी पोतेकर आनी ते स्पेशल फॉर 2 रिजन्स. पयली म्हणजे ते आमच्या अख्ख्या सिरीजचे यंगस्ट सेलिब्रिटी आनी दुसरे म्हणजे ताणें 12th 97% घेवन आपल्या आवय बापायचेच न्ही तर अख्ख्या गोंयचें नांव रोशन केलां. वैष्णवी, वेलकम टू आवर शो. तूं मातशें नर्वस दिसता पण नर्वस जावं नाका बिकॉज तुवें आतां SSC जावन मागीर ते 12th जावन आतां तुका खूब फुडें सरपाक जाय, सो नर्वस जावपाचें तर काम ना. वैष्णवी, तुका हांव खूब सिंपल प्रश्न करतलें. एज आय सेड, तुका आमचे खूब यंगस्ट सेलिब्रिटी ऑन द शो. 12th तुवें 97% मार्क्स घेतले. हाऊ डू यू फील अबाउट इट फर्स्ट? I feel very happy and proud की हांव 12th फर्स्ट येयलां. खंयच्या स्ट्रिमींच्यान तूं फर्स्ट आयलें? यू केम सायन्स न्ही, सो तुका पयलींच्यान सायन्सूच घेवपाचें आशिल्लें ऑर यू वर टोल्ड टू टेक सायन्स ऑर तुजी इच्छा I आशिल्ली wanted सायन्स? to take science. I love science. यू लव सायन्स. आनी फुडें तूं कितें खंयचे फिल्डान वचूंक सोदता? हांव इंजिनियरिंगान वचपाक वॉट कायंड ऑफ इंजिनियरींग यू वॉन्ट टू डू? कंप्युटर सायन्स. इन गोवात तुका शिकपाचें आसा? ना. ओके. तर तूं आतां सगळ्यांक धाकटें म्हणून तुका सांगता, अस्तुरी आमी जेन्ना हो सिरीज सुरू केलो पळय तेन्ना आमी गोंयची जी चलयां आसा, बायलां आसा, तांकां एक मोटिवेशनल कोण तरी येवचो आमच्या सिरियलीन आनी आमच्या एपिसोडान येवचो आनी ताणें कितें तरी सांगचें म्हणून आमी. सो वेन वी वर स्क्रुटिनायझींग पीपल आमकां तुजेंय नांव सजेशन येयलें की तुका 12th 97% येयले. आतां तुंय चिंतता आसतलें की आपूण तरी कितें उलोव. आतां मेन म्हणजे तुका हांवें कितें सांगलें, जेन्ना आमी तुका कितें प्रश्न करता तूं अशें समजूं नाका की फक्त तुज्याच वयाची चलयां हे सगळे शो पळयतलो ओ चले पळयतले. पूण I feel there are teachers also who are watching these shows. There are mothers also who are watching these shows. म्हणून ह्या इंटरव्यूचो हेतू फक्त तुज्या एजीच्याच भुरग्यांक न्ही तर एक आवय, एक टीचर तांकां सुद्दां हे शो पळोवपाक इम्पॉर्टंट. कित्याक 97% जेन्ना एक भुरगो घेता किंवा इतलो शिकून जेन्ना भुरगो बरे मार्क्स घेता तेजे फाटल्यान तो स्ट्रगल आसता पळय तो सगळ्यांक दिसता की हांव दीस रात शिकता आसतलो. पूण तूं दीस रात शिकतालें की तूं दुसरे कितें एक्टिविटीज करतालें? हांव दीस रात शिकनासलें. हांव रातचें न्हिदतालें खूब टायम इनफ आनी हांव दुसरी बुकाय रीड करतालें फॉर फन. म्हणजे तुजें मायंड डायवर्ट करपाक तूं पुस्तकां आनी तूं सारकें न्हिदतालें म्हणजे तूं रेस्ट कंप्लीट घेतालें. दीस रात शिकून तुका दिसता की फक्त शीक 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 तशें जायना तें. इट वोंट बी यूजफूल. टायम मॅनेज कशें करतालें तूं? हांव केन्नाच कांय बॅकलॉग दवरनासलें चड वेळा खातीर. आय यूज टू फिनीश एवरीथींग बाय द एंड ऑफ द वीक एटलिस्ट. हाऊ ओल्ड आर यू वैष्णवी, इफ आय मे आस्क? I will turn 18 next month. ओके. बट एट द एज ऑफ 18 तुका टायम मॅनेजमेंट खूब सुंदर आसा. म्हणजे हे 2 मिनटान तें तरी कळ्ळें की तुका टायम मॅनेजमेंट करपाक कळटा की कितलो वेळ न्हिदप, कितले वेळ पुस्तकां वाचप, कितले वेळ हें करप. तुका दिसता की वेन यू स्टडी तुका अशें दिसता की फक्त शिक्षण हें फक्त पुस्तकां इतलेंच न्ही, टिचरांचोय तितलो इम्पॉर्टन्स आसता. म्हणजे ऑफकोर्स आसता पूण तुका दिसता की त्या लेवलाचेर पावपाक टिचर्स ऑल्सो शूड बी मोर इनवॉल्वड वीथ चिल्ड्रन? Yeah, teachers are very important to get to this level. In fact, जितको क्रेडीट स्टुडंटाक वयता तितकोच क्रेडीट टिचराकूय वयता, तितकोच क्रेडीट पॅरंट्साकूय वयता टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन. एंड वॉट अबाउट दोज चिल्ड्रन? तुजे क्लासीन थोडी अशी आसतली क्लासीन किंवा तुवें खंय तरी पळयलें आसतलें न्ही की थोड्या भुरग्यांक कळना टायम मॅनेजमेंट आनी थोड्या भुरग्यांक जेन्ना कितें कळना ते टिचरीक विचारपाकूय भिता. तुमी विचारपाक जाय टिचरींक. दे नो अ लॉट, दे हॅव एक्सपिरियन्स्ड अ लॉट, सो ती तुका डेफिनेटली हेल्प करतली. तुमची पॅरंट्साकूय विचारपाक शकता, तिवूय हेल्प करतली तुमकां. आतां तुवें पेरंट्स म्हटलें म्हणून यू हॅव अ सिंगल पेरंट, युअर मदर इज देर. सो वॉट डू यू फील? तुज्या मम्मीन तुका कितलो सपोर्ट केलो, कितले समजून घेतले? मम्मी कितें म्हणटा परत परत म्हणटाली शीक गो? ना, तिणें केन्नाच म्हणना. तुजी मम्मी इट सेल्फ इज अ टीचर. सो तिका कळटालें एक्चुली न्ही कितले तरेन टोचप आनी कितले नॉर्मल रावप तें. सो मम्मीन सपोर्ट केलो तुका? हय, ती लायक म्हाका स्कुलान ड्रॉप करपाक येताली सकाळीं. मागीर इवन सांजचें हांव स्कुलान रावतालें डावट सॉल्विंगा खातीर 7 मेरेन सुद्दां जाल्यार ती म्हाका व्हरपा येताली मागीर. आनी शी डीड नॉट फोर्स मी टू स्टडी. आय यूज टू स्टडी ऑन माय ओन. शी रेकग्नायज दॅट म्हाका खबर आसा केन्ना कितें करपाचें तें. ऑफकोर्स तुका टायम मॅनेजमेंट कळटा म्हणजे तुका केन्ना मम्मीक त्रास दिवपाचो ना तें कळटा. बट यू आर ऑलवेज दीस क्वायट एट होम? मम्मीन सांगलें वदूळ आमकां. सो वैष्णवी, आर यू ऑलवेज दीस क्वायट एट होम? नो. वॉट डू यू डू? कसली मस्ती करता घरान तूं? मस्ती काय ना.
मस्ती करना मम्मी जे वाटता ते जेता ना मग ही मस्ती न्ही कितें सांगता मम्मी मागीर ओग्गी रावता जेता की सांगता की हें खायना खायना म्हणटा आनी कितें खाता. सकाळी कितल्यांक उठताले तूं 7. 7 o'clock आणि मागीर स्कुलाची तयारी हय. आणि वेकेशन आसता तेन्ना हाव डू यू स्पेंड युअर टायम लायक 11-12 वेकेशन एज सच अशें कांय आसना. सुटी असल्यार सुद्दां स्टडी करपाचें पडटा. आणि वैष्णवी म्हाका सांग आउट ऑफ ऑल दीस इंजिनियरींग फील्ड वाय डीड यू चूज कंप्युटर सायन्स यू डोंट नो तुजें इन्स्टिंक्ट म्हणपाक लागले की ह्याच फिल्डान वचपाचें दे वॉज सिवील इंजिनियरींग आशिल्लें आनी कितें मेकॅनिकल आशिल्लें तर इट्स व्हेरी इन डिमांड कंप्युटर. ओके म्हणजे आजकालच्या टायमान जे डिमांडान आसा तेजे पळोवन तुवें तो विचार केलो की यू शूड बट यू वॉन्ट टू स्टडी इन गोवा ऑर तुका भायर वचपाची इच्छा आसा म्हाका एनीथींग इज फायन बट लायक भायर चड बरी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा गूड युअर मदर इट सेल्फ इज अ टिचर तुज्या मम्मी कडल्यान तुवें कसले कसले गूण घेतले जे टीचर म्हणना फुडें तुका थोडे शॉर्टकट्स तरी सांगले आसतले आनी कशें शिकपाचें कितें शिकपाचें केन्ना बसपाचें कितलें शिकपाचें मम्मी कडल्यान कितें कितें शिकलें तुवें ती खूब हार्ड वर्कींग आसा सो तशें म्हाकाय बी हार्ड वर्कींग जावपाक तर मम्मी कडल्यान हार्ड वर्कींग हो गूण तुवें घेतलो बिसायड्स एड्युकेशन तुका कितें दिसता की एका स्टुडंटाक वॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वॉलिटीज ऑफ अ स्टुडंट म्हणजे फक्त त्या भुरग्यान शिकपाचें की बाकीचे करिक्युलर एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पॉर्टंट बाकीचे लायक यू शूड हॅव अनदर हॉबी टू टेक द स्ट्रेस ऑफ युअर मायंड आनी जेन्ना तूं भायल्या लोकांक मेळटा वेन यू मीट पीपल आय एम शुअर यू हॅव युअर रिलेटिव्ज आउट ऑफ गोवा सो तांचें एड्युकेशन लेवल आनी गोंयचें एड्युकेशन लेवल तुका एक दिसता यू थिंक इज बेटर दे आर बेटर खंयच्या वॉट फील्ड यू थिंक वॉट एस्पेक्ट यू थिंक दे आर लिटल बेटर देन अज दे आर टेक्नीक दे आर स्कूल्स एक्चुली आउट ऑफ गोवा कॉम्पिटिशन खूब आसा गोंयान रिलेटिवली कमी कॉम्पिटिशन आसा सो यू थिंक गोवा शूड हॅव मोर क्लासीस मोर कॉम्पिटिशन म्हणजे करिक्युलर नॉट ओन्ली एड्युकेशन बट ऑल्सो करिक्युलर एक्टिविटीजान तांच्यांनी मोर इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय म्हणजे भुरग्यांची कला म्हणजे लास्ट टायम वी स्पोक टू भक्ती शी इज ऑल इन टू चॅस ते तशेंच म्हणटाले की शिक्षण ऑफकोर्स डेफिनेटली इज इम्पॉर्टंट दॅट इज लायक युअर बेज युअर एड्युकेशन युअर डिग्री इज जस्ट युअर बेज बाकीचे सगळे इज इक्वली इम्पॉर्टंट सो तुका सुद्दां दिसता की बाकीचे करिक्युलर एक्टिविटीज सुद्दां you know we should our school should implement it more like exhibition science fairs competitions sports सगळे जायच आता now I'll ask you a very funny question you think girls are more intelligent than boys or boys are more intelligent than girls म्हाका दिसता की चले चड इंटेलिजंट आसा पण चेडवांकडे लायक कंपॅरेटिवली इन जनरल चड डिसिप्लीन आसा सो तेमी लायक हार्ड वर्क बरें करपाक शकता व्हेरी स्वीट आन्सर व्हेरी रायट आन्सर ऑल्सो म्हाकाय अशें दिसता की मातशें डिसिप्लीन येयलें की चले मातशे स्ट्रिक्ट आसतात चलयांक कशें आसता चलयांक खूब बाकीचीं कामां आसता न्ही मेन म्हणजे म्हाका आतां सांग आतां इंस्टाग्राम फेसबूक ह्या सगळ्यांनी लोकांचे इतले मायंड डायवर्ट केले नॉट ओन्ली यंगस्टर्स पीपल ऑफ एवरी एज आर युजींग फोन तुका जेन्ना हे इंस्टाग्राम फेसबूक वॉट इज युअर रिस्पॉन्स टू पीपल ऑफ युअर एज जेन्ना तुका दिसता पळय सगळींच कितें खाल्लें पिल्लेलें इंस्टाग्रामार घालता खंय एक टुराक गेली जाल्यार इंस्टाग्रामार घालता यू अग्री टू दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल I don't agree to it. I cannot talk about it because हांव फेसबुकार ना इंस्टाग्रामार ना कितेर ना यू डोंट बिलीव इन सोशल लायफ So you like this I private believe in life? the social life, but like not online social. Not online. You like to meet people and talk about it rather than showing it to unknown people. तू खंय आसा आनी कितें खाता ते. Yeah, that's pointless. Because of her work profile, she cooks less आणि मम्मी तुझे म्हणटा की you are very independent at the age of 18. म्हणजे तू स्वतः रांदता तुका धाकटो भाव आसा एक आर्यन. So तुम्ही दोगांय किचनान आसता. You all help your mother. What do you cook for your mother at this age? तुका कितें तरी कळटा रांदपाक? सदां कितें खाता तेच कळटा. You cook fish curry? No. Then सदां तू कितें खाता तर? Rice and दाल सगळें. You don't eat fish? I do, पण ती करता. फ्राय करपाचें. So basically you, though your mother is working, you already given your mother a retirement life. No, she is not retired. She is not. म्हणजे you have given retired life म्हणजे तू घरान तिका त्रास दिना. आता आमची मम्मी अजून आमकां रांदून वाडटा.
वैष्णवी, बिफोर वायंडींग अप द शो म्हाका सांग, तुजे एजीची भुरगीं जी आतां 12th पावल्या, जी थोडी आतां 10th पावल्या ऑफकोर्स, तांचे खातीर तुका कितें मेसेज आसा? वॉट ट्रीक वूड यू लायक टू शेअर वीथ देम, की कशें अभ्यास करपाचे, कितलो वेळ करपाचे, कसले तुजे कितें तरी आसतलें ट्रेड सिक्रेट, तूं कितें सांगूं सोदता तांकां? हांव सांगपाक सोदतां की कन्सिस्टंटली हार्डवर्क करा, जाता तितकी क्वेश्चन सॉल्व करा ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. जर तुमकां डावट्स आसा जाल्यार टिचरींक विचारा, टिचरींची पेरंट्साची जाता तितकी हेल्प आनी एडवायस घेया, आनी चडूय स्ट्रेस घेवं नाका, जाय जाल्यार ब्रेक घेया, आनी रेस्ट करात फॉर इनफ वायल, आनी ईट प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली. वैष्णवी, जेन्ना तूं आतां 12th पास जालें, तूं आतां फुडें शिकतलें, जेन्ना तुज्या एजीची भुरगीं 10th 12th पास करपाक पावना, जेंकां कमी मार्क्स पडटा, जेंचे पेरंट्सांची एक्सपेक्टेशन्स केन्ना केन्ना इतली व्हडली आसता की भुरगो त्यो सगळें पूर्ण करपाक पावना, आनी तो भुरगो त्या प्रेशरान येवन सुसायड कमीट करता, किंवा हो विचार सुद्दां मनान हाडटा. आनी तुवें हे न्यूज वाचले आसतले, टीव्हीर पळयले आसतली, तुका कितें दिसता हें कशें बंद जावंक शकता, आनी तूं त्या भुरग्यांक आनी त्या पेरंट्सांक कितें मेसेज दिवंक सोदता? तुमी एके कडेन खंय फेल जाल्या म्हणून दॅट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दॅट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आनी खूब कितें आसा जें तुमी ट्राय करपाक शकता, नाजाल्यार सेम थिंग तुमी आनी फुडल्या वर्सा फुडल्या टायमार ट्राय करपाक शकता विथ डिफरंट स्ट्रॅटजीज, बेटर हार्डवर्क. पेरंट्स तुमच्या भुरग्यांक सांगपाक जाय की दे ही आपल्या भुरग्यान तेजो बेस्ट केला, आनी लायक वॉट एवर फुडें तो कितेंय चूज करपाक सोदता जाल्यार तुमचो सपोर्ट आसा म्हणून कळोवन दिवंक जाय तांकां. म्हणजे भुरग्यांक अशें तूं सांगूंक सोदता की फेल जाल्ली जाल्यार नेक्स्ट इयर परत ट्राय करा, हय. डोंट गिव अप. आनी पेरंट्सांक मेन म्हणजे कशें आसा, पेरंट्स चुकीचे तर आसना, तांची अपेक्षा आसता, जेन्ना कळटा की भुरगो शिकूंक शकता, तांची अपेक्षा आनीक वाडटा. पूण पेरंट्सांनी भुरग्यांक चड स्ट्रेस करपाक जायना, पेरंट्सांनी एक्सेप्ट करूंक जाय की ह्या वर्सांनी पूण फुडल्या. पूण आय थिंक भुरग्याक सगळ्यांत व्हडलो सपोर्ट हो पेरंट्स, देन टिचर्स एंड देन युअर फ्रेंड्स. तुज्या अशा फ्रेंड्सांक केन्ना तुवें स्ट्रेसान पळयल्लें आसा स्कुलान? स्ट्रेस सगळ्यांकूच आसता, बट मागीर तुमी लायक फ्रेंड्सा वांगडा उलयता की लायक तुमकां लायटनस येता, एक स्ट्रेस कमी जाता तो. सो म्हणजे लोकां कडेन उलोवचें, फ्रेंड्सां कडेन शेअर करचें, हाव टू सगळें सोल्युशन काडपाचें. पूण सिच्युएशन एक्सेप्ट करून कशें फुडें सरता, कशें आमी ते एडजस्ट करता, कशें कॉम्प्रोमायज करता, आनी कशें ते हार्डवर्क परत करता. म्हणजे यू हॅव टू समटायम्स एक्सेप्ट द सिच्युएशन अँड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. येस. तर इश्टानो, हे आशिल्ले वैष्णवी. अशेंच कार्यावळीन घेवन आमी परत मेळया RDX चॅनल गोवा. तोपर्यंत नमस्कार.